सांगतात ना हे उलय नाका पाशाच काढप तेवूय वर्सां आमी पाशाच काडला आनी पाशाच बरो काडया आमकां आमी मुख्यमंत्री करतले आमचे आमकां हे आसा आमकां खंयच्याच पार्टीचो आमचो ओपोज ना आमकां खंयचो आमदाराचो ओपोज ना हें आमी सांगत आसता पूण भावान शेवटी प्रत्येकाक आमकां भावाक आमकां रिप्लाय दिता आसतना फेस करपाक जायना कित्याक केन्ना तेंचो प्रश्न कितें आसता केन्ना कशें जातलें केन्ना जातलें जर सगळें जालें उपरांत सुद्दां जर आमकां जावपाचें सोडून जर आमकां रिजेक्ट म्हणून येता तर चुकेन येवं रिजेक्ट येता जाल्यार आमी कितें करप म्हणून आमकां खूब त्रास जाता पूण हांव तरी पूण हांव तुमकां म्हणटलो कित्याक आयज परत आमी जे प्रत्येक फावटी आमी सेंट्रल कमिटी तालुका कमिटी आमी सीएमा कडेन वचून सरकारा कडेन वचून सीएम जावं केंद्रीय मंत्री जावं खासदार आमचे जावं आपल्या भागाचे आमदार जावं आपल्या भागाचे मंत्री जावं सगळ्यांक आमी वचून मेळत आसा सांगत आसा आयज हो टायम आसा प्रत्येक राजकारणी एक्टीव जावन काम करपाचें प्रत्येकानी आपलें आपलें कॉन्ट्रिब्युशन दिवपाक जाय हांव अशें म्हणना की आमकां नेगेटीव कोण ना पूण फक्त पॉझिटिव्ह म्हणून प्रत्येक आमदारान म्हणलें आपूण पॉझिटिव्ह आसा असं म्हणलें आनी वगीर जावचें ना प्रत्येकानी आपलें पॉझिटिव्ह आसातच आनी आपले समाज बांधव तुमचे बरोबर रावल्ले ते आसात पूण वगीर रावनासतना तुमचे परीने तुमी प्रयत्न करपाक जाय बरो वायट दिसता इतलेंच की गेली 4.5 वर्सां जालीं असेंब्ली गावना आनी गेली 4.5 वर्सां भितर एकूणय मनशांनी केन्ना टॉपीक काडलो ना खूब वायट दिसता जेन्ना आमचे समाज बांधव मेळटा ते म्हणटा तुमी सगळे आमी आसा आमचे म्हणून आनी आसा बी ना म्हणना एकल्याय टॉपीक काडना जेन्ना हांव प्रत्येक असेंब्ली गेली 20 वर्सां असेंब्ली उलयी प्रत्येक सेशनाक उलयला एक वर्सा भितर 3 ते 4 सेशन जातात 20 वर्सां भितर 20x3 धर तूं 60 सेशन जाली आसतली आनी तेच्या 80 जाली आसतली जाल्यार प्रत्येक सेशनाक एक सुद्दां सेशन चुकून आसतलें अधिवेशन जेणे हांवें प्रश्न काडलो नासतना काडलो आनी हांवें काडले उपरांत काही आमदार सुद्दां तेका दिवपाक उबे रावली पूण भावना आयज हांव हावजान म्हणटा 13.5 वर्सां जालीं एकय मनशान टॉपीक काडलो ना हें वायट दिसता खरें वायट दिसता एक टॉपीक जर काडलेलो जाता चर्चा जाता आसली डिस्कशन जाता आसलें मुख्यमंत्री म्हणून सांगता आसले बाबा आमचें जावपाचें आसा हें जाता तें सांगता आसलें कितें तरी पूण टॉपीक काडना हांव एकच विनंती करता सगळ्या कडेन आमकां ओपोज तुमी कोण करना हें बरी गजाल पूण वगीर रावनाकात प्रत्येकानी आपलें आपलें कॉन्ट्रिब्युशन आपलें आपलें सहकार्य आपलें दिवचें कित्याक आमच्या समाज बांधवाक जो अन्याय जाल्लो आसा अध्यक्षाच्यान फेस करपाक म्हाका त्रास जाता खूब त्रास जाता म्हाका स्वताक पण गुन्यांगार जाता आनी आमी हेची आसूं तेची पदाचेर आसूं आतां सुद्दां उपाध्यक्ष आसा हांव खंय कोर कमिटीचो मेंबर आसा हांव आदलो उपमुख्यमंत्री तितले आसून सुद्दां हांव न्याय दिवंक शकना म्हाकाय कुटुंबाक खर्च जाता पूण हें खंय तरी सांगून कितली वेळ सांगतलो भुरग्यांक भावना आजूनय तुमकां प्रत्येक मिटींग हांवें सांगलां आजूय सांगता आज पर्यंत हांव विनंती करता की आमी आमच्या लेवलार गेल्ले आसात सेंट्रल कमिटी म्हणून तालुका कमिटी म्हणून पूण आयज आमचे सभा जातल्यो आज जाता पिट्यो तालुका जाले जाल्यार केपें जावपाचें आसा दारबाजार जातली सांग्यार जातली फोंड्या जातली बाकी भागांनी जातली आमी आयज सरकाराक विनंती करता तुमच्या सगळ्यांच्या वतीनी पयलीं आमी तरी फक्त कमिटीच्या वतीने विनंती करी पूण आयज आमी विनंती करतात आतां ह्या घडीक सुद्दां आमी विनंती करतात की आमी एंटायर आमच्या बिजोली तालुक्याचे समाज बांधव आसात हेंच्या वतीन आमी विनंती करतात की आमकां खंय तरी न्याय दियात.